भाव भयणो, जायते फावटी आमकां कसली गरजेचें काम आसा तेन्ना आमी लिबां दिता. ते म्हजे कडेन जावचें ना, म्हाका ती तांक ना, म्हजे कडेन इतले पयशे नात, बाट बेंसां नात. कितें तर कितें सांगून आमी आमच्या गरजेचीं कामां चुकयता. सांत पावल आज पयले वाचपान म्हणटा, हांवें म्हजें सगळें जे देवान देणी म्हाका दिल्यान सगळें हांवें देवा खातीर तुमच्या खातीर अर्पिलां. आनी तो ते शेवटाक म्हणटा, हांव बरें झुजलो, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोळी कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. तेन्ना ते राजा और तांचे गुरुजी अर्पण करता आसतना सोरो वारुयताले बोळयेचेर. ते भाशेन म्हणटा सांत पावल, हांवें म्हजें जिवीत अर्पिलां. आनी जशे एका मैदानार आमी खेळटा, पयलो येवंक तोकस घेता, ते भाशेन म्हणटा आपूण हांवें म्हजें हांवें बरें झुजलां, धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावार्थ सांबाळ्ळो आनी शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट. सोमी सर्व नितीवंत मुनसुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो, म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक कोतरेकतात तितल्यांकूय. तो जेजू ते दोन पेटेन पयशे घालतात न्ही, ते फुडें बसलेलो आसलो, पळयतालो सगळ्यांक कशे भाशेन दान करतात ते. श्रीमंत आयले आनी जांचे ते ओगळें आसले ते देवाक तांणी दिलें, अर्पिलें. आनी एक दुबळी बायल विधवा आपल्याचे कडेन आसलें तितलें ते दान पेटीन घातलें. 2 नाणें तिका त्या दिसा तिजें जेवण खावण करपाक जाय आसलें, ते सुद्दां तिणें अर्पिले. सो जेजू म्हणटा, तुजे लागीं कितले बाट बेंस आसा, तूं कितलो तुका कसलें पोजिशन आहा तें तो पळयना. तूं जावं मिनिस्टर, तूं जावं कंपनीचो CEO, पूण तुजें उदार मन, उदार काळीज तो पळयता. कशे भाशेन तूं तुज्या पेल्याक, तुज्या समाजाक पावोंक शकता. मोजा फकत तुज्या बाट बेंसा घेवन, तुजें पोजिशन घेवन ते कोणूय करूंक शकता, पूण तुज्या शक्तीची तो कोर्स करून दुसऱ्यांची सेवा, तुमच्याच घरांचे आवय बापायची सेवा, भाव भयणाची सेवा करूंक इतलें सोंपें न्हय. आनी त्या खातीर जे देण्यांनी तुका भरला देवान, ती देणी तुमी दुसऱ्या खातीर दिली जाल्यार तुजे हात रिकामे जातले, आनीकूय बेसांवां मेळच्या. नाजाल्यार सगळेंच हातान भरून दवरल्यार तुका आनी देवाची बेसांव घेवंक मेळची नात. देखून जेजू सांत पावल म्हणटा, उदार मनान काळजान ते भावार्थान तुमी जिवीत जियेतात, तें जाता तितलें देवाक आनी देवाच्या संस्थेक पेल्याक सेवा करूंक वावरात. आनी तुमकां देव दुप्पट बेसांवां दितलो आनी सासणीक जिवीत बासायतलो.